सोनशेच्या लोकांक सोडूंक हांव कांयच करूंक शकना। सेजा जामिनाचे पयशे दिवंक तयार आसा, पूण लोकांक ते नाका म्हणून मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयला। त्या वाठारांतले सुमार 108 ट्रक थंय चलतात। धुल्लाचे प्रदूषण हो थंयचो प्रश्न। आमी ताचेर उपाय काडला, तरीकूय जर लोकांची कंप्लेन आसत जाल्यार थंयचे मायनिंगूच बंद करता म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयलो। मिनाची येरादारी आडयली म्हूण सोनशेचो अर्दो गांव सध्या कोलवाळीत ज्युडिशियल कस्टडीत आसा। तांकां जामीन मंजूर जाला, मात दरेकल्याचे 10,000 भरूंक तांचे कडेन नात। सेजा कंपनी ते भरपाक तयार जाल्या, पूण लोकांची तयारी ना। लोक सरकारान आदार करचो म्हूण रावल्यात, पूण सरकार खंय कांयच करूंक शकना। There was a meeting with Sezagoa in which Sezagoa told them water, health will take care. Employment we cannot guarantee, it will be based on the availability. You are only one way, you are telling me to follow the law in case of road accident. Here someone has blocked the traffic. So there is a crime committed. Police filed the cases where they were given opportunity to sign personal bond and get released. They refused it. सोनशे मीन येरादारीन प्रदूषण जाता ही गजाल मुख्यमंत्र्याक मान्य। तो म्हणटा काय उपाय सांगल्यात, तरीकूय पॉल्युशन जाता म्हूण लोकांक येरादारी नाका आसत जाल्यार पर्रीकार म्हणटा मायनिंगूच बंद करता। सोनशेची हांवें काल मिटींग घेवन त्या कंपनीवाल्यांक तो रस्तो टेम्पररी डायवर्ट करून उरलेले तांचे कितें जे इश्यूज उरले ते तुमकां प्रेस नोट इश्यू जाला आसतलो एखादो DMGचो करपाक सांगला। हांवें एक ठरयला, इफ दीस पोल्युशन प्रॉब्लेम इन एनी एरिया is not addressed, we will shut down the mines. As of now we have given them opportunity, पण म्हाका एक अजाप भितर जे लक्षान आयलें की these people who are from Sonchi, they also have 82 trucks operating in that those mines. 54 Sonchi families, including most of the 108 vehicles are operating, so they are also part of the pollution. But if the pollution does not stop and the villager does not want, I will stop the mine production totally. I have no problem on that. But then people should not come to me saying that we are now without any business, therefore give us some grant or loan. That also cannot be done. We are observing. I have issued clear instruction that a pollution, there should not be pollution. On the road, you cannot stop a vehicle from going if it is not creating any pollution. सोनशेचो अर्दो गांव जेलीत। मुख्यमंत्री म्हणटा लोक तेमाक पेटले आसत जाल्यार सरकार कांयच करपाक शकना। कंपनीन जामिनाची तयारी दाखोवनूय प्रस्न सुट्टना। दुसरे वटेन प्रकरण हायकोर्ट आनी मनीस हक्क आयोगा मेरेन पावला। सोनशीचो लोक, तांची बायलां भुरगीं आनी मायनिंग तिनूय गजाली हुमकाळ्यात। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकारा वांगडा सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी। गोंयांत मटक्याचो नंबर खंयच्यान येता ताचो पोलिसांक खंय पत्तो लागना। हायकोर्टान नंबर खंयच्यान येता काय विचारल्यार सरकारान 2 सप्तकांचो प्राझ मागला। मटका बुकींचेर एक्शन घेवंक खंय पुलिसांनी उत्तर, सेंट्रल आनी दक्षिण गोंयांत मेळून 3 स्पेशल युनिट केल्यात। पोलिसांच्या मटक्या आड एक्शन मोहिमेचे हायकोर्टा मुखार हाशें चल्लां। हायकोर्ट एक सारखे नंबर खंयच्यान येता काय विचारता, पुलीस म्हणटात खबर ना। गोयच्या मटक्याच्या प्रकरणात पोलिसांचे सध्या हायकोर्टात हाशे जाला। हाय प्रोफायल राजकारणी आनी पुलिसांचेच आशिर्वादान मटको चल्ला म्हूण प्रकरण एक्टिविस्टान हायकोर्टात व्हेल्या उपरांत कोर्टान पुलिसांक नंबर खंयच्यान येता तो सोदून एक्शन घेयात म्हूण ऑर्डर काडली। पुलीस म्हणटा गोयच्यान न्ही, भायल्यान खंयच्यान तरी येता। खंयच्यान येता तो खबर ना। तुमकां जमाना जाल्यार CBIक सांगता म्हूण पुलिसांक कोर्टाची शिटकावणी पडले उपरांत पुलीस मटक्याचेर रेडी मारपाक लागले। दिसाक 100-150 रेडी मारून लाखभर सिजर दाखोवप चल्ला। आता खंय मटक्याचेर एक्शन घेवंक पुलिसांनी उत्तर, दक्षिण आनी सेंट्रल अशी 3 युनिट केल्यात आनी रेडी सुरू केल्यात। मात हायकोर्ट एजीन दिल्ले म्हायतीचेर समाधानी ना। मटक्याच्या नंबराचे मूळ खंय काय म्हूण विचारल्यार एजीन कोर्टा कडेन परत प्राझ मागून घेतला। The High Court asked him what you are doing to stop the source, Matkite source. So they have said that they will be filing an affidavit, and they have made 3 cells of North Goa, South Goa and Central to raid this Matka dam. The matter is kept on 2nd May. सध्या तरी केशीचे घोडे मटक्याच्या नंबराच्या सोर्साचेर अडकला। रेडी आनी सिजर दाखयले म्हूण पुलिसांची ह्या प्रकरणांतल्यान सुटका जातलीशी सध्या तरी दिसना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। सिद्धार्थ गोवाचे वर्सुकी एक्वा फिएस्ता बुधवारच्यान सुरू जालें।
ह्यो स्विमिंग क्लासेस भुरग्यांक तशोच जाणट्यांक खातीर दवरतात. कार्यशाळेत प्रोफेशनल ट्रेनिंग दितात. पळयात एक्वा फिएस्ताचो पयलो दीस. We have this annual event happening at Siddharth Goa called Aqua Fiesta, where we focus on training the younger kids and as well as adults. This is mainly focused on training the people who are in a requirement of swimming classes, and we have 3 batches running. There are 3 different batches, which is called basic swimming, advanced swimming, and adult swimming. So we have got morning sessions and evening sessions. We have got total of 12 sessions. It consists in this one program, every day 1 hour, and the first session is happening between 17th to 29th of this month, April, and the next batch is happening from 1st 13th of May. That is what is happening. And also we do allow a complimentary session post that for 12 days in the month of May. ह्या बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.